म्हजें नांव हेमंत आनी हांव गोवा मायल्साचे ऑपरेशन्स मॅनेज करता. 2-3 पॉयंट क्लॅरिफाय करपाक आमी आज फुडें येयल्या. तातूंत एक आसा की चर्चिल बाब जे आसा तांच्यांनी आमचे फॉल्स स्टेटमेंट केला. तांच्यांनी कितें सांगलां तातूंत की गोवा मायल्साचे जे व्हेकल्स आसा पळय तांकां हॉटेलांनी पिकअप करपाक मेळना असो स्टेटमेंट सीएमान केला म्हणून. असो काय सीएमान स्टेटमेंट करूंकच ना. तुम्ही जर पळयत जाल्यार हो टायम्स ऑफ इंडिया न्यूजपेपर आसा, टायम्स ऑफ इंडिया न्यूजपेपर, आयचो टायम्स ऑफ इंडिया न्यूजपेपर, तातूंत क्लियरली तुम्ही जर पळयशात सीएमान तातूंत स्टेटमेंट दिला. तो स्टेटमेंट म्हणटा की I have not assured them that Goa Miles cannot pick up guests from hotels. I have not assured them that Goa Miles cannot pick up guests from the hotel. म्हणून ताणें क्लियरली सांगला. दुसरी गोष्ट म्हणटा ती आता जर अशें जर पिकअप गेस्ट फ्रॉम द हॉटेल म्हणून अशें जर फॉल्स एलिगेशन नाल्यार स्टेटमेंट्स केले जाल्यार हातून सगळ्यांत चड त्रास जाता तो गोवाच्या टुरिझम इंडस्ट्रीक आनी ट्युरिस्टांक. जे गोवा मायल्साची व्हेकल तांकां बूक करपाक जाय आनी जे करता तांकां त्रास जाता. अशें आमी सकाळच्यान खूब केसी पळयल्या ह्या फॉल्स स्टेटमेंटा खातीर. खंय तांच्यांनी खूब गाडयो आडायल्ल्यो आसा आनी ट्युरिस्टांक खूब त्रास जाल्लो आसा. दुसरी गोष्ट म्हणटा ती जर तुमी परमीट पळयशात, ह्या प्रत्येक ड्रायव्हरा कडेन परमीट आसता. ह्या परमिटान क्लियरली मेन्शन आसता की यू कॅनॉट ऑबस्ट्रक्ट एनी अदर व्हेकल अँड देर इज अ प्रोविजन इन द रूल विच सेज दॅट तुजें जे परमीट आसा ते परमनंटली कॅन्सल जावपाक शकता. माझं नाव जॉस्नी रॉड्रिगेज, इव्हेंट आणि PR मॅनेज करता. इफ यू सी लेटली सो पीपल विल बी सेइंग दॅट वी आर इलिगल, आम्ही इलिगल म्हणून, बट दॅट इज कम्प्लिटली फॉल्स. ते कितें सांगता ते सारकें न्हू. कित्याक आमकडे वी ऑलरेडी हॅव द लायसन्स दॅट इज बीन गिवन बाय द स्टेट ट्रान्सपोर्ट saying that we are legal to operate and we have the license for Goa Miles to